Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. अन्न दिले तिथे क्षणिक पोट भरपाक शकता पण आम्ही त्याला जर शिक्षण दिले जाल्यार म्हाका दिसता तो आपले आयुष्यभराचे पोट हे त्या शिक्षणात भरपाक शकता म्हणून अन्नदान करता ताजेपेक्षा शिक्षण दान करता हे अनेक महत्वाचे आसा की बाराय तालुक्यात ह्या शिक्षण संस्थेची गरज आसा तेन्ना निश्चितच हांव मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां ज्या ज्या जाग्यार बाराय तालुक्यांनी मदत लागतली थंयसर निश्चितच तुमच्या फाटल्यान उबो रावतलो. म्हणजे गोंयांतल्या भुरग्यांक वेगवेगळें शिक्षण घेवपा खातीर भायर वयचें पडचें न्ही म्हणून आमी गोवा प्रायवेट युनिवर्सिटी बिल पास केलें आनी वेगवेगळ्यो नामांकीत युनिवर्सिटीज ह्यो गोंया कडेन आकृश्ट जायत आसा. आतां पर्यंत 3 जाणांनी गोंयांतले ह्या गोंयांत येवपा खातीर अर्जय केल्या आनी निश्चितच बऱ्यो युनिवर्सिटी क्वॉलिटी एड्युकेशन स्किल्ड एड्युकेशन अशा पद्दतीचें एड्युकेशन गोंयांत सुरू जावचें ताच्या खातीर प्रायवेट युनिवर्सिटी आपले एस्टाब्लिशमेंट गोंयांत करीत आसा आनी ताकाच जोडून आमी म्हणटाले की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ज्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीची भासाभास पयली फावटी जवळपास 30 ते 35 वर्सां उपरांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक NEP 2020 दिल्या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही भारत देशात सुरू जाल्या आनी त्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार आमी पळयता की फुडल्या 50 वर्सां खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर कशा पद्दतीचें एड्युकेशन दिवचें हाचेर भासाभास सुरू जाल्ली आसा आनी ते प्री प्रायमरी पासून हायर एड्युकेशन पर्यंत आनी ताजेर निश्चितच गोंय सरकार खरें म्हटल्यार जे एकदम बऱ्या पद्दतीचो विचार करता. आमचे सुभाष शिरोडकर हाजे ते चेअरमॅन आसात आनी खूब बऱ्या पद्दतीची एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार सगळ्या शिक्षण संस्थांनी वेगवेगळे कोर्सीस सुरू करपा खातीर तयार जावचे. फुडल्या वर्साच्या अशा पद्दतीन स्किल्ड एड्युकेशन हाका मर्ज करून म्हणजे भुरगे हे आत्मनिर्भर जावचे स्वयंपूर्ण जावचे अशा पद्दतीचे टॅक्निकल एड्युकेशन ह्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या वर्सात आमी सुरू करतले. आनी एडेड स्कुलां ह्या वर्साच्या आमी सुरवात आमी प्रॅक्टिकली जरी स्कुलांत इक्विपमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन द कोडिंग आनी रोबोटिक हे जरी दिवपाक शकले ना जाल्यार तेजे मास्टर ट्रेनर्स आनी ट्रेनर्स ह्याच वर्साच्या आमी ऑलरेडी ट्रेनिंग दिली मास्टर ट्रेनराक. आतां ट्रेनराक आमी रेडी करता म्हणजे टिचर्सांक आमी रेडी करता जेणे करून आतां आजकाल लोकांक कल्चराक वॉट एक्झॅक्टली म्हणजे टिचर्स सिच्युएशन जर आसतले ताका इम्पॉर्टन्स खबर आसा कोडिंग आनी रोबोटिकाचो